पाठ 3 भिरमुटी. रिकामे जागे भरात. पहिले रंगरंग्याळी भिरमुटी डॅश डॅश भिरभिरता. भिरमुटी कशी भिरभिरता? भीर भीर भिरभिरता. सोन्याळे पाखान पाख तिचें डॅश डॅश शिरशिरता. कशी शिरशिरता? शिरशीर शिरशिरता. तिसरें नकळटा अशी भिरमुटी ल्हवूच डॅश येवन बसली. खंय बसली? बडयेर. चवथें धरपाक हात मुखार केल्यार उडून डॅश डॅश गेली. खंय गेली? पयस पयस गेली. पांचवें गोल गोल तोंड तिचें. भिरमुटेचें तोंड कशें? गोल गोल. डॅश नाजूक दोळे. कसले दोळे तिचे? वाटकुळेच. सवें फाटल्यान शेपडी इतली डॅश. फाटल्यान शेपडी कशी तिची? लांब. डॅश पांय कितले ते सांग? कसले पांय? इल्लूशे पांय. सातवें नाजूक डॅश भिरमुटेक. नाजूक सोबीत भिरमुटेक पळयत रावन दिसता म्हाका. भिरमुटी इतकी सोबीत दिसता की आमकां तिका पळयत रावन दिसता. आठवें तिका धरपाचें डॅश आतां. तिका धरपाचें पिशें आतां. हांव सामकें सोडून दितां. भुरग्यांनो, समजता आतां म्हणसर तुमी सगळ्यांनी ही कविता पाठ केली आसतली. तर भुरग्यांनो, आतां आमी हे कवितेच्यो वळी पुराय करूंक शिकुया. रंगरंग्याळी भिरमुटी भीर भीर भिरभिरता. सोन्याळे पाखान पाख तिचें शिरशीर शिरशिरता. नकळटा अशी भिरमुटी ल्हवूच बडयेर येवन बसली. धरपाक हात मुखार केल्यार उडून पयस पयस गेली. गोल गोल तोंड तिचें. वाटकुळेच नाजूक दोळे. फाटल्यान शेपडी इतली लांब. इल्लूशे पांय कितले ते सांग. नाजूक सोबीत भिरमुटेक पळयत रावन दिसता म्हाका. तिका धरपाचें पिशें आतां. हांव सामकें सोडून दितां. भुरग्यांनो, तुमी हे कवितेच्यो वळी पुराय करूंक बरोवंक शिकात. तुमकां खंयच्योय 1 वा 2 वळी बरोवपाक परिक्षेन येतल्यो.